काजार देवसो आदार. काजार देवसो आदार. कोण एकलो म्हणालो की काजार दिसपडते रजार म्हणालो की तो तासो अनुभव ताकाय गौरव दिवया. आनी एकलो म्हणालो की काजार सदांच बेजार म्हणालो की आनी कोण एकलो म्हणालो की काजार जाल्यार आपणान कंप्लीट भागलाव काजार आतां देव गळटा म्हजें इजार म्हणालो की कंतीन बेजार येत तांचो अनुभव तुमचे विशयान काल्यार म्हाका गोत्तू ना पूण म्हाका भोगता काजार देवसो आदार. आनी हाका आमकां मार्गदर्शी आसात. मार्गदर्शी तोबीत आनी सारा. तोबिताच्या पुस्तकांत 8वो अध्याय ओळ 4 ते 8 म्हणून आमी पळयता आसतना तांच्या लग्ना जिविताचेर देवाचोच आदार. देवाचोच आदार. देखून हर एका दिसा थोडो वेळ पुणे वावंट आसा मिनत आसा पुरा सांज जाता सांज जातना थोडो वेळ कित्याक म्हळ्यार दोगां तेगां जाणां सांगाता मेळोन मागोवंक सुलाभ. दोगां तेगां सांगाता आसल्यार मागोवंक सुलाभ. एक एकल्याक मागोवंक मस्तू कश्ट. मस्तू कश्टांचें काम म्हळ्यार एकल्याकच बसोवन मागोवंक बारीक कश्ट. घरांत तुमी कुटुंबाचे सांदे आसात तुमकां तो एक देवान अवकाश दिला. देखून सुमयाचीं तीं उतरां खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटात. पळया सुमयाचीं उतरां पळया. दोग म्हळ्यार व्हंकल आनी न्हवरो मात्र काजार जाल्यार सुरवेर. खंयसर दोग सांगाता मेळटात हांव तुमचें सांगाता आसा. मागीर खंयसर दोग या तेग काजार जावन थोड्या वर्स एका वर्सा भितर एक भुरग्यां जाता. दोग या तेग मागीरचें सांगूं ना. खंयसर 4 खंयसर 5 खंयसर 6 एका काळार 12 13 14 सुमी आसुल्लो सांगाता. देखून तुमकां देवान हो अवकाश दिला मोगाच्यानो. यू आर इन अ बेटर पोजिशन. यू आर इन अ बेटर पोजिशन. मेक यूज ऑफ दॅट टायम. विनंती करता मोगाच्यानो सकाळींचें मागणें खंयसर कोण एकलो एकली ना थंयसर कामां निमती पयस आसात ती आसचीच या आसचोत आवय आनी बापूय दोनी. आनी ते दोनी जबाबदारी तुमीच करतात. पूण खंयसर आवय बापूय सांगाता आसात सकाळींचें मागणें एक आवयन शिकयल्यार बरें. मुट्टवें एक मागणें सकाळींत अर्दो घंटो तेर्स करनाकात. म्हळ्यार बाकीचीं कामां आसात इस्काला वसाचें बाकी सुमार कामां आसात. सकाळींची बेटवणी गी एक आंबोरी केली. कांय एक कण तेर्स म्हणी भेटयलो या एक कंतार म्हळें 5-6 मिनटांनी जाता. मुगदालें. सांजेर मोगाच्या बापोयानो हें एक गमान दिवचें बरें. पुरो दावुरलें. ताका सकाळीं 7 तावन सांजेर 7 म्हणसर दावुरलें. 12 घंटे काम केलें पावनाय. ऑफकोर्स कोणा शिफ्ट आसा दुसरी गजाल. बाकीच्यांनी ताचे उपरांत जर तर भोंवचें जाल्यार कोण एका बापायन विचारलें खंय घरा सांजेर येवन तेर्स जालोय ना जावना हांव तर करा हांव आंगडी वचून येता. म्हळ्यार ताच्या मतींत तेर्स आपणाक न्ही भुरग्यांक आनी बायलेक मात्र ना. सांजेर मोगाच्यानो सांजेचें मागणें बापायन शिकयचें. इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू ब्रिंग डिसिप्लीन इन युअर फॅमिली बापूय सांजेर मागण्याच्या वेळार घरा आसलो जाल्यार डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक येता. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें तुमचीं भुरगीं मस्तू संगती करूंक पुरो या करची नात. पूण तुमी कितें करतात तें खंडीत तीं करतात. वॉट एवर यू से they may or they may not do, but whatever they see surely they will do. देखून आवय बापायनी गुठांनी केल्ल्यो संगती भुरग्यांक लागतात. भुरगीं ते संत करतात. they have not seen but invariably they possess those good and bad qualities. आवय बापूय जनरस जाल्यार तांणी गुठाण दिल्लें भुरगीं जनरॉसिटी ऑटोमॅटीक येता. आवय बापूय दयाळ जाल्यार
दयाळ जारे म्हणून सांगची गरज ना. बापूय आनी आवय दयाळ जाल्यार भुरगीं दयाळ जातात. आवय बापूय मैपासी उलोवन देखून पळया थोड्या कुटुंबांनी देंगणे घालूनच उलोवची संवय. कित्याक म्हळ्यार आजोय तशें करतालो, बापूय करतालो, आतां नातूय तशेंच करता, सगळें कुटाम तशेंच. थोड्या कुटुंबांनी पेरिनियली ड्रंकर्ड्स, अल्कोहॉलिक्स. देर इज अ स्टीक, इट कंटिन्यूज. देखून हे उडास दवरचें मोगाचें न्हू. काजार देवचो आदार थोडो वेळ, कितलीय जबाबदारी आसूं दी, देवाचो आदार नासतना खंयच्याच पोंताक वचना. कित्याक म्हळ्यार मुजे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. आनी हें सगळें ह्या 5 अंतांचेर आमी नियाळ केलो. मोगाचें न्हू. वन्स अगेन गोईंग बॅक टू जॉन 8:32. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. आनी आमी नियाळ केल्लो पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान हें सत, हें फोट न्ही हें. कित्याक म्हळ्यार हाका आदारच पवित्र पुस्तक. ह्या वेळार आमी दिंबयेर पडया. कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबी घाला, बाकीचीं बसा. इगर्जेन केदाळय सगळ्यांक दिंबी घालतना थोड्यांनी उबे रावंक नजो. खंयच्याय इगर्जेन जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार तुज्या फाटल्यान आसलेल्यांनी कालें पळोवचें, खंय पळोवचें तांणी. देखून दिंबी घालूंक जायना, कांयत खंत करची गरज ना. बसया. देवाक सगळें कळटालें. दोंपरान दिल्ली देवान दोंपराची दूख आसली देवाक गोत्त आसा. देखून नथींग टू वारी. देखून हांव बसल्यार कांय उणेंपण जाता. नो नो, गॉड नोज एवरीथींग. देखून हें एक उडास दवरचें. केदाळे सगळ्यांनी दिंबी घालतना बाकीच्यांनी बसचें. एक कंतार आमी गावया, आमचें समर्पण करया. ब्रदर खंयचेंय जाता, सगळोच जेजूक समर्पिताय जाता, ऑल टू जीजस आय सरेंडरी जाता, और समर्पण ह्या समया वायतो तेंय जाता. सगळोच जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव वचयता. सदां सोगन ताचेर पातीव, ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सादिता, सर्व सादिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता, ताच्या पांया सर पडटा. लौकीक कुशाराय सर जाणटा, काणगे सोम्या म्हाका आतां. सर्व सादिता, सर्व सादिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. दिंबयेर आसले कडेनच तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोमयाक भेटोवन दिया. गांवांत तशेंच परगांवांत आसल्यांक, कामा निमती कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासून पयस पयस गेल्ल्यांक सोमया तांच्या हाता पांयांक बरी भलायकी दी म्हूण मागया. तुमचोय जायतो त्याग आनी साक्रिफीस आसा, त्या व्यक्तीचोय जायतो त्याग आनी साक्रिफीस आसा. कितलेशे पोटी नवीनच काजार जावन थोड्याच दिसांनी दिसपट्ट्या ग्रासा पासून कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासून जायते बापूय पयशिल्ल्या गांवांत गळते आसात, येदोळ गळोवन आसले पाटी आयिल्ले आसात. ತಂದೆ ಹೆತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹೊತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ. ही सांगणी सत. सांगतच एक व्यक्ती पयस आसतना तुमी कितलो साक्रिफीस त्याग करतात. मनशाक बोगणा म्हूण आसात, आशा म्हूण आसात, कुडीच्यो गरजो म्हूण आसात. जायतो त्याग साक्रिफीस तुमच्या जिणेंत तुमी करतात. मागया एकामेका पासून
एकामेकाचें बरेंपण मोती काडया उणेंपण न्ही. तुमच्या कुटुंबाच्या तरणाट्या भुरग्यां पासून मागया, विशेष जावन मागया आमी आमची कुटुंबां सदांच कातोलीक जावन उरों दीत, क्रिस्तांव जावन उरों दीत. सोम्या आमच्या युवाजनाच्या मोतीक तूं उजवाडती. शिकापच सर्वस्व न्ही, कामच सर्वस्व न्ही, सोबाय सर्वस्व न्ही, पयशेय सर्वस्व न्ही. ताच्या परस वर्त्यो म्हणल्यो संगती आसात, भावार्थ आसा, गूण आसात, शेगूण आसात, कुटाम आसा, संस्कृती आसा आमची. ह्या संगतींकी गमाण दिवंक सोम्या तूं आमच्या युवाजनांक तुमचो शिकय. आमच्या भुरग्यां पासून मागया, सोम्या आमची भुरगीं भावार्थांत वाडोवन दीत. आनी थोड्या दिसांनी जायते कडेन कुमगार आसा, त्या भुरग्यांनी बरें कर शिकोवंक, क्रिस्माच्या भुरग्यांनी खरे शिपाई जावंक. आनी आमी हर एकल्यांनी हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव क्रिस्त हांव म्हूण सांगून सांगचें उतरां सारकीं जियोंक सोम्या तूं आमकां आदार दी. आनी सोम्या हांगासर आयिल्ल्या ह्या काजारी जोड्यां तशें ती हेरांकी कुटुंबा जिवितांत कितेंय उणेंपण असकत काय आसा, कोणाक खंयच्याय कारणा पासून लागून भुरग्यांचें देणें ना. सोम्या तुजी खुशी जाल्यार येवच्या वर्सा ह्या वेळार तांच्या कुटुंबांत एक वॉल आसा करूंक तूं फावो कर सोम्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याय रितीच्या कुडीच्या मोतीच्या आत्म्याच्या कश्टांनी आसात भलायकी सोमाना. ह्या खंयच्याय रितीची हार्टा संबंदी ह्या कसली पिडा आसा, सोम्या तुजी खुशी जाल्यार तुज्या पवित्र हातांनी तांकां तूं आपड. ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. मौनपणी तुमकांच जेजूक समर्पण दिया. हे सक्रामेंतल्या जेजू, म्हाकाय हांव तुज्या पांयां तळा दवरतां. म्हाका दिल्ल्या सर्व बेसांवा पासून तुका अर्गां दितां. आज ह्या म्हज्या भावां भयणी सांगाता थोडो वेळ करसूंक तुवें म्हाका हो एक अवकाश, एक भाग दिलें सोम्या. त्या पासून तुका विशेष रितीन अर्गां दितां, तुजें आराधन करतां. आमकां सगळ्यांकी आमच्या हाता पांयांक बरी भलायकी तूं दी. आनी हांगासर वावर दिवच्या सर्व फ्रादांक, शिकाप जोडनाच्या सर्व सेमिनरिस्ट भावांक, हांगा विविध रितींनी सेवा दिवच्या आनी ह्या पवित्र थळाक भेट दिवच्या हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादांनी बरो. ह्या 40 वरांच्या आराधनांत फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन कुमोक केल्ल्यांक, विविध रितींनी हांगासर वाजंत्रां खेळोवन गायनां गावन ह्या आराधन सोलून व्हरूंक कुमोक केल्या सगळ्यांक सोम्या तुज्या पवित्र हातांनी तूं आपड. तुजें बेसांव तूं दी. हे मोरये माये, तुजें विशेष बेसांव तूं आमकां दी. सांगात आमी मागया. नोमान राणये काकुळतीचे माये, नोमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारतांव. परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसांव, उपकार सुण आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी औंकवारी मोरी. जेजू, तुज्या नांवान हांव मागतां, तुजी विशेष सकत ह्या सकट भावां भयणीचेर तूं वाळय. तांच्या शिरांनी तुजी सकत वाळोवन दी.
तांच्या हाडांनी कसली दूख आसा जाल्यार वसूं दी. मोतीक समाधान मेळोवन दी. काळजान तांकां संतोश भोगोवन दी, दादोसकाय भोगोवन दी. तांच्या कुटुंबा जिवितांत सोमया, तांच्या घरांनी एक मूठ जेवणाक उणेपण तूं पडोवंक सोडिनाका. तांच्या भुरग्यांत तावन नात्रांत तावन तांकां संपूर्ण सहकार मेळोवन दी. एकामेकाक पती पत्नीक एकामेकाचो आदार आनी सांगातपण लाभोवन दी. तांच्या घरांत जो कोण मलगडी आसात तांची सेवा साकरी करूंक विशेश तरान तांकां तूं कृपा दी. आनी तांणी साकरी केल्ल्यांत तांकां तूं तृप्ती दी म्हूण मागता हांव. परगांवांत आसल्या आमच्या भावां भयण्यांक तांच्या कामांत भद्रती तूं दी. तशेंच तांणी कश्टांनी त्या जोडिल्ल्या पयशांनी तांकां तूं निरंतरी अभिवृद्धी दी म्हूण आमी मागता हांव. अर्गां तुका सोमया जेजू. अर्गां तुका सोमया जेजू. होगलाप तुका सोमया जेजू. होगलाप तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया नमस्कार तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया जेजू. आमेन 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 आमेन. आमेन.